बेतोडा टू बोरी बायपास जो रोड आसा हांगासर आनी राती हांगासर एक अपघात घडलो. अपघात म्हणल्यार एक 4 व्हिलर जी ह्या वाटेंतल्यान बेतोड्या वयताली, अकस्मात त्या गाडये मुखार गवर रेडो जो आहा हो धांवून आयलो आनी त्या गाडयेक डॅमेज जाल्ली आसा. गवर रेडो आपल्या वाटेन पळोवन गेलो, गवर रेड्याक कांयच जावना, पण जी गाडी आहा ती कंप्लीट डॅमेज जाल्ली आसा. पण फक्त सुदैवान जे गाडये भितर जे ऑक्युपंट्स आसलेले तांकां कांयच इंजुरी जावना. पण आमी आयकतात आतां 4 दीस पयलीं एक गव्यान होतेच बेतोड्या एकल्याचो जीव घेतलो म्हणून. गवर रेडो म्हाका दिसता उदक पिवपाक सकयल गेला आसतलो किंवा तो उदक पिवन सगळ्यान वयर येयला आसतलो, दोन भितरले कितें जावपाक शकता. सो तो गवर रेडो जेन्ना येता तेन्ना ते डायरेक्ट येता आनी ताजो तो धपको बसून ती गाडी जी आसा ती गाडी फूल डॅमेज जाल्ली आसा तितून आनी कांयच म्हणजे गाडयेक आनी ते कांयच म्हणजे म्हाका टोटली स्क्रॅच जाल्ली आसा. हे इन्सिडंट जाता हितून पूर्णपणे जबाबदार जे आसा हितून फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पंचायत आनी म्हाका दिसता PCP डिपार्टमेंट आसा. कारण लँड कन्वर्जन हांगासर तुमी आयज जर बेतोड्यान पळयत जाल्यार खूब फास्ट लँड कन्वर्जन हांगा जायत आसा. लोकल हे नात्यान आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाकूय लेटरां करतात, PCP डिपार्टमेंटाकूय करतात, पंचायतीनूय आमी करतात, पूण कोणूच हांगा जबाबदारी घेवपाक सोदिना. गवे रेड्याची आमी कांयच चूक करपाक शकना, कारण जशी बेतोड्याचे जे बेतोडकार आसात तेंचो जसो हो जागो आसा, तेंच्या जाग्याचेर जसो तेंचो अधिकार आसा, त्याच प्रमाणे ही जनावरां आसात ती गवे रेडे, दुकर, तुमकां गारास अशें तुमकां सगळे तरेची जनावरां हांगा पळोवपाक मेळटा. सो तेंचोय तितलोच ह्या रानाचेर अधिकार आसा. आनी लोक कटींग करून करून जेन्ना वयर वयता तेन्ना ती रानान जी आसा ते पयलीं हांगा आमचे जाणटे जे आसात ते थंय पणस बीन रोयताले, भिकणां व्हरून उडयताले आनी ते पणस जाताले आनी ह्या टायमार तांकां ते पणस खावपाक मेळटाले. पूण आतां ते सगळीं झाडां कट केल्ल्या कारणान तांकां थंय वयर खावपाक कांयच मेळना. ढवळेच्यान स्टुडंटां खातीर विवेक प्रभू.